प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 12वो विसवोर वोड 38 ते 42 पर्यंत. Matthew chapter 12 verses 38 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना दोन शास्त्रां आनी फारिजेवांतल्या कांय जाणांनी ताचे कोडे उलोवन बुडले. गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पडोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली. ही आतांची खोटी आनी घातकी पिळगा एक खुणा सोदता. पूण जोनास प्रवाद्याची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. म्हणजे जसो जोनास 3 दीस आनी 3 राती तीव माशाच्या पोटांत आसलो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती जमनीच्या पोटांत आसतलो. सुट्टेच्या दिसाक निनिवेचो लोक हे पिळगे बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवंक दितलो. कित्याक जोनासाच्या प्रवचन आयकून ताणें आपले जिवीत मन बदलले. आनी पळयात, जोनासा परस व्हड तो हांगा आसा एकलो. जोड्डेच्या दिसाक दोखणीची राणी हे पिळगेक बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती पृथ्वीच्या शिमेतान सोलोमोनाचें शाणेपण आयकून आयली. आनी पळयात, सोलोमोना परस व्हड तो हांगा आसा एकलो. प्रितीच्या भाव जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना तो देवाची खबर, देवाचें उतर शिकोवन लोकांक दितालो. आनी शिकोवन दिल्या उपरांत खूब मिलाग्री, खूब अजापां कोत्तालो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू शिकयतालो हजारांनी लोक जेजू कडेन येतालो आनी जेजूचें शिकोण आयकोपाक. ताजे उपरांत तांकां मिलाग्री फावो जाताल्यो, तांकां जेवण मेवतालें, तांकां पेकोणी फावो जाताली आनी सगळीं अजापां जेजू कोत्तालो. पूण त्या वेळार धोमशास्त्री, फारिज्यो हे जे लिडर आहले इगोर्जेचे और ह्या देवस्थानाचे, ते जेजू कडेन येताले. पूण ते जेजूक एके भाशेन ताका चूक कितें केली जाल्यार ते जेजूचेर आड आसताले. तांकां जे जेजू कोत्तालो तांकां करूंक जाय नासलें. म्हणटच ते जेजूचेर आड येताले. ताका जेजू सारको करना, कितें तरी वायट कोत्ता, तांकां लोकां वजीर जेजूक असो अपमान करपाक ते सोदताले. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शुवर्तमानान आमी वाचता की हे धोमशास्त्री आनी फारिज्यो जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, गुरुजी, ते म्हणटात पळय कशे भाशेन ताका म्हणटात, गुरुजी, तुजे कोडले आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. गुरुजी, तुज्या कोडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन येता ह्या फारिज्या भाशेन आनी म्हणटा, म्हाका एक खुणा दाखोवंक जाय, म्हाका हांव त्रासान पडला, म्हाका दाखय तुजी महिमा. भाव भयणीनो, तशें चलचें ना देवाच्या राजान. देवाच्या राजान आमकां खुणा पडोवंक जाय जाल्यार आमकां जाय भावार्थ. भावार्थ जेजूच्या उतराचेर, भावार्थ देवाचेर, भावार्थ जेजूचेर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताज्या उतरान रिगून रावता, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें मन बदलता, आमच्या मनाची नडसुणी करता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्नाच की आमकां खुणा दिसती पडटली. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत खुणा दिसोंक जाय म्हणून आमी देवा कडेन मागणें करता, सायबा म्हाका त्रास आहा, म्हाका पेकोणी जाय, म्हाका हें जाय. वय देवा कडसून कितें जाय जाल्यार आमकां भाव भयणीनो, गरज आमकां भावार्थ जाय. आनी भावार्थ जाय जाल्यार आमकां उतराची सोजमणी जाय. आनी उतराची सोजमणी जाय जाल्यार आमकां जाय तें उतर शिकोंक, तें उतर आयकूंक, त्या आमच्या मनाची नडसरणी करूंक, आतां आमचें तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळूंक. ना तर भाव भयणीनो, कितें घडटा, आमी खूब मागणें करता, आमी खूब तेर्स करता, आमी खूब उपास करता, आमी खूब नोवेनां करता, आमी खूब देवस्पण करता आनी तेज्या उपरांत आमी सोजमता की आमी इतलें केलें म्हणून आतां देवान आमचे मागणें आयकोंक जाय, देवान आमकां सगल्यांक दिवंक जाय. आनी तेन्ना आमी ह्या फारिज्या भाशेन म्हणटा, आमकां खुणा दिसती पडोंक जाय. भाव भयणीनो, जेजूच्या राजान अशें चलना. जेजूच्या राजान केन्ना आमी विजमितां पळयतलीं, केन्ना आमी महिमा देवाची पळयतले, जेन्ना आमी भावार्थ दवरता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या फारिज्यांक पळयता,
ह्या धोमशास्त्रांक पळयता आमी कितले फाटी ह्या धोमशास्त्रा भाशेन ह्या फारिजिया भाशेन आमी सजमता की आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं आमच्या मागण्या वरवीं आमी मिसाक बेता आमी तेर्स कोत्ता आमी देवस्थान करता म्हणून देवान आमकां दिवंक जाय कितें त्याने दिवंक जाय तें आनी जेन्ना आमी मागता आमी सजमता की आमच्या कोन्या वरवीं देव आमकां दितलो भाव भयणीनो नोया कोरान आमच्या कोन्या वरवीं आमकां कांयच मेळना आमकां केन्ना मेळटा जेन्ना आमी देवा कडेन येता आमी आमच्या पातकांचे भोगसणे मागता ताचे आमोलीक रोगत जेजूचे आमोलीक रोग आमकां नितोड कोत्ता आतां आमकां देवाची भुरगीं करून आमी आतां ताच्या उतराचेर भावार्थ धरून आतां आमच्या मनाची नोडसणी करून आमकां देवाचें सगळें फावो जाता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमकां ही सोजमणी मेवता तेन्ना आमी केन्नाच ह्या फारिजियो आनी धोमशास्त्रा भाशेन आमी म्हणचें ना आमकां खुणा पडोंक जाय आमकां मिलाग्री जाय आमकां पेकोवणी जाय आमकां कसल्याच गरजेची गरज आसा जाल्यार आमकां जाय जेजूचेर भावार्थ ताच्या उतराचेर भावार्थ आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता आमच्या मनाची नोडसणी करता खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देव म्हूण मानता तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फाव जाता कित्याक भाव भयणीनो जेजू वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून देवाक जाय आपल्या भुरग्यांक सगळें बरें मेळ्ळें आनी जेन्ना आमकां ती सजमणी मेवता की आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून खरें आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला म्हणून ताचें उतर आमी पाळटा म्हणून आतां भाव भयणीनो आमकां खुणा दिसती पडटा अहें आमचें मागणें नाका आमकां आमी केन्नाच असली मागणें करचें ना फकत आमी सांगतले सायबा तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी म्हाका उतराची सजमणी दी तें म्हाका सोंपें कर म्हाका तें म्हज्या जिवितान म्हाका वापरूंक तें म्हज्या जिवितान तें पाळूंक म्हाका तुजो आदार दी तेन्ना भाव भयणीनो आमकां खुणा दिसती पडटली आमकां सगळें देवाचें फाव जातलें आनी आमी देवाची महिमा आमच्या दिसपट्या जिवितान पळयतले आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया आमच्या मनाची नुसरणी करुया ही सजमणी घेवन आमचें जिवीत सारूंक भावार्थी जिवीत सारूंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा